आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. भावा भयणीनो, आम्ही पातकी आणि निष्ठूर जावन आसा. ह्या आमिसा बलिदानांत वांटो घेवचे पयलें आमी आमची पातकां खोटेपण उणेपण वळखया, देवा कडेन आनी एकामेका कडेन माफी मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे वचनां संवाद मदीं सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां शांती दिवं. आमेन. प्रार्थना. हे देवा, तुवें आमकां तुज्या मायेक आमची आवय म्हूण समर्पण दिलाय. त्याच मायेचो जल्मदिसाचो उडास आमी आज काडटा आनी ती परब आचासूंक संभ्रमान आमी हांगासर आसा. तुजे परमीत दायळेन काकुलतीन तूं आमकां राख आनी आमचें हे मिसाचें बलिदान दयेन मानून घे, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा अशें तुमी म्हणशात, पूण सकडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा वय, पूण सकडी आमचे अभिवृद्धेक वा उपकाराक पडना. कोणेय आपलोच फायदो सोदचो न्हय, पेल्याचो फायदो सोदचो. मासाच्या आंगडीनी विकतें मेळटा तें कितेंय तुमी खाया. त्या विशयान तुमच्या अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचनाकात, कित्याक पृथ्वी आनी तांतूं बरोवन आसलेलें सगळें सर्वेस्पराचेंच. अनुभव त्या मदलें कोणाय एकल्यान तुका जेवणाक आपयल्ल्या वेळार तांचें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हूण चिंतया. तवळ तुका वाडलेलें सकट जेव. त्या विशयान अंतस्करणान दुबाव करूंक वचनाका. पूण हें खाण बोंब्यांक हरपिल्लें म्हणून कोणीय तुका सांगशीत जाल्यार तें तूं खायनाका. तुका सांगलेल्या त्या जणा पासून आनी अंतस्करणान दुबावाक इडेन दिवंक नजो, देखून तुवें तें खावचें न्हय. तुज्या अंतस्करणाचो दुबाव म्हूण हांव म्हणना, बगर तुका सांगलेल्याच्या अंतस्करणाचो दुबाव म्हूण हांव म्हणटां. आनी एकल्याच्या अंतस्करणा लागून म्हज्या स्वातंत्र्याचेर कित्या निर्बंध पडा जाय. अशें म्हणशी वा देवाक अर्गां दिवन हांव जेवतां जाल्यार हांव अर्गां दिवन जेवलां देखून म्हाका कित्या दुरसा जाय अशें विचारशी. हाका म्हजी जाप इतलीच, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात
ते सगळे देवाचे महिमे खातीर करा. जू देवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सोमेस्ताच्या फायद्याक पडाशें सर संगतींनी सक्तांक मानता तशें चलता अशें सोमेस्तां बचाव जावच्याक. देवाचें उतर हे मरी एलिझाबेथेक भेट करता आणि मरियेचे स्तुती गायन आम्ही ऐकतो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो, तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांत एक शहराक धांवी गेली. थंय जकारियाच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बालकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचे हें बाग
खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडचच. म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतलो म्हूण मानलेली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणू लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या ताराक थंय संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटल्यांत. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक तो आदार दिवन आयलो. उडासताणें दवरून दाखयली दया आब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काल. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटी गेली. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाचेरो सरीच्या बापान मोगान आमकां सर्वांक हांगा हजर आशिल्ल्यांक आयचो दीस फावो केला आनी विशेश करून मिसाची बेटवणी करच्याक अवकाश दिला. सांगताच आमी जाणव खंयच्या कारणांत आमी हांगासर हजर आसा म्हूण. हर एका मनशाक उलोवंक आनी आयकूंक म्हूण भास आसा. भास आनी ती चड गरजेची. मोनो आनी बेरो असल्यांक हें भाग मेळना आनी आमच्या थंय आशिल्ले सर्व हांव चिंता ह्या परिस्थितींत कोणी ना म्हूण. आनी आमी उलोवंक पावता जाल्यार आयकूंक पावता जाल्यार पयल्यान पयलें आमी मरयेची देख घेवन देवा बापाची होगळीक करी जाय. आनी होगळीक खंयच्या रितीन करी जाय म्हूण हांवें आतां वाचून सांगलें वांजेलान तुमी आयकलें. थोडे फावटी देवाची होगळीक करूंक आमचे कडेन उतरां नात म्हूण आमी चिंतचें. हांवें सांगून आमच्यान जायना म्हूण पूण आमी चिंतचें. आनी देखून आमी मागण्याचे बूक ह्या पवित्र ग्रंथ उक्तो करता. पूण आमच्या हर एकल्या थंय
ती सकत आसा देवापान दिल्ली, पूण आमी आमच्या मतींत बरें चिंताप हाडूंक आसा. सांगाताच आमचो भावार्थ बरो आनी घट आसल्यार उतरां देवाक होगळीक दिवची आपापीच येतात. मरयेन आपले स्तुतिगान गायिल्ल्या वेळार एलिझाबेथ आयकोंक तिणें मागण्याचो बूक म्हण प्रयोग करूंक ना आनी तिका कोणें दुसऱ्या रितीर तिच्या कानांत शब्द घालूंक ना. तिचो भावार्थ असो आसलो की त्या भावार्थाच्या कारणांत ती देवापाची होगळीक करूंक पावली. सांगाताच देवापाक मेळिल्ल्या उपकारांक ती उपकार बावुरता. आनी उपकार बावुरचो इंग्लिशांत थँक्यू म्हणटात. तो विशेश गरजेचो. म्हाका कितें दी म्हण सांगच्या पयलेंच आमी उपकारी काळीज दाखय जाय. पयल्यान पयलें देवापान आमकां रचलां, इंगड इंगड अवकाश दिल्यात. ल्हान भुरग्यांक शिकप जावं दी, व्हडांक कामाक तरबेती आनी उपरांत काम करचें. उपरांत उतर प्रायर ल्हाना व्हडांक समजोणी दिवची. आनी समजोणी गरज आसा. आनी आमकां समेस्तांक हेरांत रावन कोणाक भावार्थांत घटाय हाडन बरी जिणी जिवन तांच्या मतींत बरें चिंताप येवन दुसऱ्यांतय उतरां मुखान ते पावतात. एकच कुटाम न्ही, 2, 10, 50, 100 कुटुंबां न्ही, कोण आमच्या जिवनांत देव आमकां कितली प्राय दिता ते पर्यंत अवकाश दिता. आमी हेरांक एका कुटुंबाचे व्हडू कुटुंबाचे सांदे जावन वळखूंक पयल्यान पयलें आमी 8 दिसां पयलें मरयेच्या जल्मा दीस दबाज्यान आसरलो. आनी तो जल्मा दीस दबाजान आसरची रिती आसली. आमी मंगळूरकार आनी उडपी दिएसीचे पयले एकच दिएसीज आसली. हे मोंती बेस्त 9 दीस नोवेनाद्वारी आमी आसरतले. भुरग्यांक अवकाश मेळटलो फुलां अर्पीत करूंक. फुलां उडोवंक न्ही, आमची भुरगीं चडावत 3 फावटी गायना मुखान फुलां उडयतात. फुलां उडोवची न्ही, फुलां अर्पीत करची. अर्पीत रीत ही अशी न्ही. आनी फुलां मरये मायेक आमी कित्याक अर्पीत आहो? आमी निश्कपट जिवन जियेता जाल्यार आनी भुरग्यांचे प्रायर निश्कपटपण चड आसा, कपटपण आसना. आनी ती चड मोगाची जातात मरयेक. कित्याक मरये मायेक ती आपली दुसरी आनी मुख्य सगळींची आवय म्हूण ती स्विकार करतात. तशें भावार्थाच्या चिंतपान स्विकार केल्यार मात्र भुरग्यांनी फुलां अर्पीत करची मरये मायेक. ती अर्था बरी जातात, भावार्थांत बरयल्ल्या बरी जातात. आमी पयल्या वाचपांत आयकलें
सांपावलून आपल्याच अनुभवान सांगली उतरां आमी जिवंत आसांव जाल्यार कितेंय करता जाल्यार आनी मरता जाल्यार ती देवाक खातीर क्रिस्ता खातीर म्हूण आमी जाणा सौल आशिल्लो पौल जालो क्रिस्तांवां विरोध आशिल्लो आनी क्रिस्ताक चड मोगाचो जालो ताचीं पत्रां आमकां भावार्थाच्या जिवनाक घटाय दिवंक पावतात आनी आमी ताची पत्रां भक्तीन वाचून आयकून त्या प्रमाणे ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेल्यार आमची क्रिस्ती जिणी ती फळां बरी जाता देवाक मान वतात मोती सैबिणीच्या फेस्ताकी आनी सांपावलूच्या पत्रांत कितें बरयलां मस्तू संबंद आसा हांव क्वारमाये विशांत सांपावलून चड बरोवंक ना तुमकां कारण गुर्तू आसा की ना तें म्हाका गुर्तू ना पूण म्हजे समजुणे प्रमाणे वांजेल बरयणाऱ्यांनी चौग वांजेल बरयणार आसात माथेव मार्क लूक आनी जुवांव तातूंत दोग जेजूचे आपोस्तल माथेव आनी जुवांव तांणी वांजेलान मरये विशांत चड बरयल्लें ना मरयेचें नांव काडलां वय गब्रियल दुतान मरयेक ती बरी खबर दिल्ली चड मरये विशांत बरोवंक ना उपरांत कितें घडटा तें बरयलां वय मरी इजिप्टाक आपल्या पती जुजे सांगता बाळका जेजूक राखोंक म्हूण पयणाक आशिल्ली पूण मरयेन कितें केलें तें कांय वांजेल बरयणाऱ्यांनी बरोवंक ना उपरांत जेजू 12 वर्सांचो आसतना एक 2 वाक्यांनी मरये विशांत वांजेल बरयणाऱ्यांनी बरयलां पुता तुवें आमच्या थंय अशें कित्याक केलें म्हूण तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदून आशिल्लें हांव तितलेंच बरयलां उपरांत आमी पळयता मरयेच्या जिवनांत काना लग्नान म्हळ्यार 30 वर्सां प्राय म्हणसर जेजूच्या 30 वर्सां आनी टेंपलांत जेजू सांडून गेल्ले तावन 30 वर्सां प्राय म्हणसर 18 वर्सां आशिल्लीं एक उतार मरये विशांत बरयल्लें ना पूण मरये आमकां चड मोगाची कित्याक जेजू विशांत ताचे शिकोवणे विशांत अजपा विशांत वपारी विशांत कश्ट मरणा विशांत वांजेल बरयणाऱ्यांनी बरयलां आनी उणें बरयल्ल्यान मरी माय आमकां चड मोगाची जाल्या थोडे फावटी चड बरयल्लें आसल्यार चिंतपां इसीन इसीन वतात ते जावंक पुरो वांजेल बरयणारची चिंतप उपरांत खुर्साच्या वाटेर मरी जेजूक सांगत पळोवन दिता खुर्साच्या सकयल जेजू मरतना खुर्सार ती हाजर आसा मेल्ल्या वेळार जेजूची मेल्ली कूड तिच्या उस्क्यार दवरलेलें तें आमी जाणा आनी फणांत निकेपितना ती हाजर आशिल्ली उपरांत आमी जाणा पवित्रात्मो बसयल्लो पवित्रात्मो आपोस्तलांचेर देंवतना मरी आपोस्तलां सांगता
हजर आसली. मोगाच्यान ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो कित्याक आमी मोंती सायबिणीचें फेस्त दबाज्यान करता वय, पूण मरयेचे गूण आनी शगूण तिच्या तावन इगर्जमता कितलें शिकल्या तें आमी मोतीन दवरून आमी विशेश करून चलयो आनी स्त्रियां मरयेच्या शिकवणे प्रमाणे जिवना प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न केल्यार मरी माय आमकां मोगाची जातली. आतां चेरक्यांक आनी दादल्यांक मरी माय पयसगी ना. मरी माय भुरग्यांक, चेरक्या भुरग्यांक आनी व्हडांक दादल्यांक चड मोगाची. कित्याक इगड इगड परिस्थितींनी मरयेची कुमोक मागतात. एक दादलो आपल्या स्त्रियेच्या बालतेराच्या वेळार विशेष करून मरयमायेची कुमोक मागतात. कित्याक तो गर्भ जावन त्या भुरग्याक आपल्या बायलेन भुरग्याक बऱ्या तरान जल्म दिवच्याक आनी जल्म दितना ह्या दिसांनी सिजेरियन म्हण आसात, पोट खातीर बळशाक भायर हाडचें. पूण ते ह्या दिसांनी आयलां देवाच्या मांडावळी प्रमाणे सादारण रितीनच. कशें उतर प्रायर एलिझाबेथीन जुवांक जल्म दिलो उतर प्रायर, आनी मरयेन उण्या प्रायर म्हज्या अंदाजी 15-16 वर्सांच्या प्रायर जल्म दिलो बाळका जेजूक. देखून सर्व स्त्रियांक आनी दादल्यांक जावं दी मरी माय मोगाची. आनी आमी मंगळूरकार कोंकणी भाशे मुखांत्र आमचे तेर्स म्हणटना सांजेच्या वेळार रातीच्या वेळार उडास दवरया. मरयेचें नांव आमी 50 फावटी उड्यार काडटा. तेर्साच्या 5 खणाय दळा परतून उडास दवरा. सांजेर तेर्स म्हणचो आसा देखून म्हळ्यार पावना. आमी भक्तीन म्हळ्यार मरयेचें नांव आमी 50 फावटी काडटना जेजूचें नांव आमी चड फावटी काडटा. आनी जेजू आमचो सोडवणदार आनी मरये मुखांतर आमची सोडवण जाता म्हूण. देखून मोगाच्यान तुमी मरयेची भक्त दवरतना उडास दवरा. मरी मुखारी तुमच्या जिवनांत तुमच्या कुटुंबाच्या सोरसोन्यांक आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुमच्या वायटा विघ्नांत तुमकां राखून दी. ज्या आवय आमच्या मायेचो जल्मा दिसाच्या दिसाना आमी तुजी भुरगीं तुजे मुखार आमचे विनवणी दवरता. दयेन मानून घे. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना आय. दयाळ बापा, मागता हांव आमी कातोलीक पवित्र सभे खातीर इगर्जमता सोलोनवरच्या आमच्या पापसाहेबाक बरी भलायकी लाबोवन दी. तशेंच सर धर्माध्यक्षांक, याजकांक, धार्मिकांक आनी लायकांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन सुवार्ता प्रगट करची बळवंत हातेरां जायशी कर म्हूण आमी मागता. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची प्रार्थना आय. सर्गींच्या बापा, मागता आमी दगदोडीक, हिंसाचाराक आनी शोशणाक बली जाल्ल्या सर क्रिस्तांव भावा भयणी खातीर तांकां गरज आसचें रक्षण, बुजवण आनी न्याय लाभशें कर. आनी प्रत्येक जावन परगांवांत वस्ती करच्या क्रिस्तांव परजेक जेजूचें अमोलीक रक्ताचें संरक्षण दी आनी बावडतान तीर रावंक कृपा दी म्हूण मागता. दयाळ बाबा तुझ्या
खाकुळदारा बापा, हो सोबीत संसार तुवें आमकां रचून दिलाय, पूण ह्या संवसारार आधार नासतना कश्टांच्या समेस्तांक उतार प्रायेर पिडेंत आनी अस्कतकायान दीस सरच्या आमच्या मालगाड्यांक तुज्या बळान बर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यान थावन तांकां फावो ती जतन मोग ससाय मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. सर्गींच्या बापा, आमच्या राजकीय फुडारांनी जात कात देश भास लेखी नासतना बांधवपणाचो मनोभाव आमच्या समाजांत रुपीत करूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण तुज्या लागीं मागता. मोगळा बापा, मागता आमी सर भुरग्यां पासत आनी युवजणां खातीर हर एक भुरग्यांनी आवय बापायंक विधेय जावन आदर्श क्रिस्ती जिणी जियेवन शांती समाधान राज करूंक आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं दी म्हूण तुजे लागीं मागता. बाळोक जेजूक मान जावन हांगासर मिसाचे बलिदान भेटोवच्या याजाकांचेर आनी हांगा आजार असलेल्या सर्वांचेर बाळोक जेजूची आशिर्वादा भरपूर तरान वतून दीत आनी गरज आसची कृपा फावो जावन दी म्हूण आमी मागता. मोगळा बापा, आमच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या मालगाड्यांचो आनी कुटुंबा सांद्यांचो आज उगडास काडटा. जायत्या संगतींनी बाळोक जेजूची आशिर्वादा आमचेर लाभलेले आसता. होस्सो बाळोक जेजू आम्हा सर्वांक राखून व्हरून दी म्हूण आज आमी मागता. दयाळा बापा, तुज्या मुखार आमी आमची विनवण्यो दवरल्यो. तुज्या परमीत काकुलतीन तूं त्यो आयक आनी आमकां बसय आनी तुज्या आवयच्या तुज्या मंत्री सायबिणीच्या शेगुणांनी तूं आमकां बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरस्परा सस्तीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाजता आनी तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो हुंडो आमी तुका भेटयता. ट्रिटमेंट दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक जेवण आनी पिवण जेवण जातलो. गुलाबा संगीवण फुलां घाली स्वीकार कर माये काणी भुरग्याली. जेजू तुज्या उदा आमकां दिल्ले मोदी माये आज भेटयता रंगार फुलां.
अधिक माये आजोपसिदा दमदमीत फुला तुझो जल्मा संभ्रमदा मोगाळ तुझी बाळा म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वप्रभुता देवा बापाक मागता तसलें जावन मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सरस्परा देवा, ह्या दिसा मोदी साहेबांचें फेस्त आमी संभ्रमीक तरान आचरतना तूं आमचेर दयाल दीस घाल. आमी हाडिल्ली देणी उण्या वायनाची आनी आमकांच तुका समर्पित हांव. तूं आमकां आनी ह्या देण्याक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सरस्परांतय उबारता. सरस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें आमकां पाठयलाय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव गोरमडयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगदापें केलें. आनी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्त संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी गायता. दळभाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्वांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. कोण सारकी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. कोण सारकी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूंच त्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावची आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तेच परी आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूत तुया. Jesus, तुझे महाराज आम्ही समारंभता. तुझे पुन्हा जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपासूनचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उडो आणि ही सर्वणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीक बोकामोल पळोवंक फावो कर. हांगासर जमा जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे मायेर सांगाती, भगवान जुजे मरियेचो पोती, भगवान देवदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान ती सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. सरस्परा सुरवायतंतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बऱ्योशान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल दीन सोर पातकंतली सुटय, सोर आंगणांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मचांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्येची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकट सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरेंचें म्हाका खबरना पूण ज्या उतरांत म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोगा सागो मोगा जेवणाक आपयता खुबसा सवळेन बसून मोगा दिर्वी वगडटा
शेकाये देवाचे माये सर्गींचे राणे मोरी आमचे माये धरतीचे सौभाये जेजूचे माये जातू आमचे शेकाये पापाचे बाळ तू ख्रिस्ताची बिडा तू मंगीर पवित्रात्म्याचे उपरातले झाडा तू अन्नाचे बाळ तू लेखे तुफान क्याचे देवाचे माये सर्गींचे राणे मोरे आमचे माये धरतीचे सौभाये जेजूचे माये जातू आमचे शेकाये देवाचे माये सर्गींचे राणे मोरे आमचे माये धरतीचे सौभाये जेजूचे माये जातू आमचे शेकाये माता दर्या दितो फगन मोला दितो माणिक गुरवायेचे वर्ष किरण तू सोडवणे कारण तू मोंगी तू जळचे देवाचे माये सर्गीचे राणे मोरे आमचे माये धरतीचे सौभाये जेजूचे माये सातू आमचे शेकाये हे देवा तुझ्या परमीत काकुलतीन तू आमकां हो दीस फाव केलोय मरयेचें समर्मीक तरान जल्माचो दीस आचरसूंक तूं आमकां मरयेच्या सर शिकून नेटय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सरस्पोर तुमचे सवय आसो सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आईची उदरी बापावीन माणिक जन्माला संजोगी बापाचे घरी प्रतावीन झाड फुलला संगमयीची उदरी बापावीन माणिक जन्माला संजोगी बापाचे घरी प्रतावीन झाड फुलला तुका मोदी माये नमन तुका सर्गी राणये नमन तुका बाळोपुरी नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका मोदी माये नमन तुका सर्गी राणये नमन तुका बाळोपुरी नमन तुका आमचे शेकाये मोरी मायेची उदरी देवाचो पूत मनीस जाला सडवून दाराक हाडून सारी इमानुएल तिणे दिला मोरी मायेची उदरी देवाचो पूत मनीस जाला सडवून दाराक हाडून सारी इमानुएल तिणे दिला नमन तुका मोदी माये नमन तुका
आमचे शेकाय. हे भगवंत जेजू बालका तुजी सर पदवी अजापितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतेल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बोल. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उसी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासार आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक मुक्तितांव तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटान ते आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जेलो नमान बरी बरले समेती संगता श्रेम ते तू सदैव आनी सदैव फॉलचे गुस्ते जेजू. ज्ञान मर्या देवाचे महिमा पापयां खातीर विनंतिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जेलो महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसा देन तसा तानी सदां सर्वता. जेजू बालका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बालका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसा देन तसा तानी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बालका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसा देन तसा तानी सदां सर्वता. जेजू बालका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. हे जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले आनी बडया आनी तुमकां जातले. तुजे भोव भगवंत माये मर्जीचेर पातयेवन हांव बडयतां, सोदतां आनी मागतां आनी ते म्हाका मेळाशें कर. आमच्यो गरजो हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. तुजे भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव कालतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवी मागतां, हें म्हाका फावो कर. आशिर्वादाक तकली बघूया. जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. ओंकार पुत्रा सवे ओंकार मर्ये आशीर्वादी आमकां. भगवान सत्याचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. दिव्य